स्वर्गदूताच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेफ कुरपेन आनी बळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांचे म्हणलेल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी अलेक्झांद्रेकार आनी त्या भायर सिलेसीचे आनी आसियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. त्या पासत ताणें गुप्ती थोड्या मनशांक लोंच दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइसेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें. आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून ताणें मार्तोम सभे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक ताणें लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समृद्धीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलेलें आमी आयकलां, नाजारेतचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसणटण करतलो आनी मोइसेसान दिल्ल्यो रिती रविश्यो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार मार्तोम सभेन बसलोले तांकां ताचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. सोम्याचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुखेस्त. राजकुंवर म्हजे विरोध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळूत रावतलों. तुजे निवाडे म्हजोच संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूत दितात. सबाब. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुखेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार हळखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्यां मनांत गळोवन नियाळटलो. सबाब. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुखेस्त. फटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुज्याच निवाड्याचेर आशेता म्हजें काळीज. सबाब. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुखेस्त. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच होडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसां सांगाती त्या होड्यार चडूंक नासलो. पूण फकत ताचे शीस गेले म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांन पळयलें. तिबेरियसाच्या टावन आनीक होडी ताणें उंडे केलेले त्या जाग्यार लागीं पावलोली. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिशूय थंय नासले म्हूण ताणें दायकलें. तेन्ना तो लोक होड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनाहूम आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो.
तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, तुमी कोणाक देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्ल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाचे जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो सिक्को मारला. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ताणें लोतीक साक्षीदार तयार केले. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत भाग्यवन एस्तेवाची खबर मेळटा. तो विस्मितां करतालो, देखून ताचे विरोधी ताचे लागीं वाड विवाद करताले. पूण तो पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन बरोवन उलयता देखून ताचेर फोटी मारून बोगलांटां घालून थोड्या मनशांक लोंच दिवन ताचेर गुन्यांव थापून फातरांचें मरण मारतात. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत जेजूचे सोदीक येतल्यांक जेजू म्हणटा, खावन सोरता तसल्या खाणाचो त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाक पावयतल्या खाणाक भुकयात. जेन्ना आवय बापूय फोटी मारतात तें भुरगीं शिंकतात, तेन्ना फोटिंगपणां समाज भरता. फोटी मारतल्यांक केन्नाच शांती आसना, तांचें जिवीत सदांच उचांबळ. मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन शांत मनान जिवंक आमी वावुरया. तर आज आमचो थाराव जावन दी, उंड्याच्या वरवीं न्हय, पूण देवाचे उतरा प्रमाणे खुशालकायेन जिवंक वावुरया.